आता गोंयांत शिक्षणीक संस्थांनी चोरयो जावपाक लागल्यात। मंगळारा अशीच एक घडणूक उक्ताडार आयली। सांखळे कुडणेच्या महालक्ष्मी हायस्कुलात चोरांनी हात मारलो। 10वेच्या भुरग्यांकडल्यान बोर्डाच्या परीक्षे खातीर हायस्कुलात फी घेतिल्ली। चोरांनी तेच सुमार 45,000 रुपया आणि हेर गरजे वेळार वापराक येवपी सुमार 15 ते 20,000 रुपया चोरांनी फारायले। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। आता सरान म्हणलं त्या प्रमाणे आमच्या लॉकरान भुरग्यांनी SSCचे जे भुरगे आसा तेंचे कडल्यान आमी 1,700 रुपया अशे प्रत्येक भुरग्या कडल्यान अशे कलेक्ट केल्ली फीज। जवळ जवळ 27 भुरगे आसले आनी ताजे एमावंट जवळ जवळ 45,900 सुमार जातालो। आनी ते एका एनवलपान आमी ते काडपाक सोंपें, एकीच कडेन आसले सगळे पयशे ते। आनी त्याच बरोबर आमचे बाकीचे वेगवेगळे एकावंट्स आसात, त्या वेगवेगळ्या एकावंट्सान थोडे थोडे पयशे आसतात। अशें म्हणून ते जवळ जवळ 15 ते 20,000 आसले। ते आमकां केन्ना केन्ना इमर्जन्सी पयशे मोडचे पडटा म्हणून ते एक फ्लोटींग म्हणून ते आसता आमच्या हितून। आनी लॉकरान आसा म्हणटकीर सेफ उरतले अशें चिंतून ते थंय दवरलेले आमी। पुणून आतां हो इन्सिडंट जाल्लो आसा चोरयेचो आनी ते सगळे पयशे सगळी प्रत्येक एनवलपा काडून भितरले एक एक कितें मेळटा तितले तांच्यांनी पयशे काडून व्हेल्ले आसात। आनी सद्या कांयच ना पयशे भितर, सगळे व्हेल्ले आसात। आमच्या मल्टी टास्क स्टाफ आसा न्ही, तेणी म्हाका सकाळीं फोन केलो 9:30 सुमार। तर सर म्हणालो आमच्या स्कुलान म्हणालो असो इन्सिडंट जाला, चोरीचो इन्सिडंट जाला। ताका लागून हांव थंय गेलो। मागीर पळयलें तर आमचे हेडमास्टराचे म्हटल्यार दार आसा, मेन दार आसा ते ओपन केल्ले, फाटले दार ओपन केल्ले, ऑफिसाचें दार ओपन केल्लें आनी भितर कोणी तरी येवन सगळे पयशे बिशे काडले तेजे वुडन हें ओपन करून। आनी सादारण ते पयशे काडल्यार चवकशी केल्या नंतर सादारण पयशे म्हणल्यार 65,000 आसपास आसले ते पयशे अमावंट। ते पयशे स्कुलाच्या भुरग्यांचे 10th स्टँडर्डाच्या भुरग्यांची फीस बोर्डाची फीस भरपाक ते पयशे तेंच्यांनी दवरलेले। थोडो किरकोळ घर असो आसलो तेंचो आनी तेंच्यांनी दवरलेले। आयतारा सकाळीं हांव 9:30 सुमार म्हाजी मिसेस प्रायमरी स्कुलान भांग वचा। भांग वयता आसतना झब्बकून हांवें इस्कॉला कडेन युजली आमी डेली म्हणजे गांवान येता वयता लक्ष मारता। तशें हांवें लक्ष मारल्यार म्हाका दिश्टी पडलें की गेटीक लॉक ना म्हणून। गेटीक लॉक ना म्हणटकीर कितें जालां काय हांव तिका पायलो आनी रोखडो टक करून परत इस्कॉलान गेलो। इस्कॉलान गेल्यार गेटीक लॉक जाला ना म्हणून हांव मातसो दुसरो पिवन पिकनीक आसल्या कारणान भुरग्यांचें कितें सामान उरलां जावं कितें दिवपाचें उरलां असो म्हणून अर्थ म्हाजो जालो आनी हांवें ताका 2 दिना उलो घातलो। 2 दिना उलो घातल्यार तेणी म्हाका जाप दिवंक ना म्हणून हांव मातसो फुडें सरलो। फुडें सरून पळयता जाल्यार हेडमास्टराच्या कॅबिनाचें दार उक्तें आसलें। उक्तें जालें म्हणून हांव आबूज जालो। मातसो फुडें पळयल्यार सर जी लॉकर आहा तें फोडलेलें आसा आनी तें फोडलें सगळें अस्त पेपर उडयलेले आनी भितरले कॅश भितर कांयच दिश्टी पडली ना। म्हणटकूच मागीर मातसो परत टर्न केलो जाल्यार ऑफिसाचें दारूय फोडलेलें आहा। ऑफिसाचें दार फोडलो म्हणून हांवें तशीच मातशी गेट धापली। हांव म्हाज्या दुसऱ्या पियना कडेन गेलो, तेज्या घरा कडेन ताका बेगीन इन्फॉर्म केलें। ताका विचारलें अरे तूं इस्कॉलान गेल्लो? तो म्हणलो ना। अरे तुवें चावयो सगळ्यो गेल्ल्यो? तो म्हणलो हय। तशें जाल्यार म्हणलें बस म्हणटकूच येयले आमी दोगांनी पळयलें आनी आमकां कळ्ळें की हो चोरीचो प्रकार। तितक्यान हांवें म्हटलें सराक फोन केलो। सर मातसो मेळोंक ना आमकां फोनार। दुसरो क्लार्क आहा तो फोन घरा कडेन विसरून गेलो, तेजे बायलेक मॅसेज दिली हांवें तो तुमी म्हाका फोन कर म्हणून। तितक्यान चेअरमॅन सराक फोन केलो। चेअरमॅन सर टक करून एक 5 मिनटांनी पावले आनी सांगलें सर म्हटलें चोरयेची गजाल राती जाल्या अशें दिसता। तेन्ना मागीर आमी सरान बाकीच्यो सगळ्यो हालचाली सुरू केल्यो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।